गोयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकार कितलेशेच म्हयने जाले बरो ना. सगळीं इस्पितळां भोंवून आयलो, मात ताची भलायकी सुदारिल्ली ना. मुखेलमंत्री कार्यालयांत नाशिल्ल्यान गोंयचें प्रशासन ठप्प जालां. गोंयकारांची कितलींशींच कामां जायना. हें सरकार आसून सुद्दां नासल्या सारकेंच. मुखेलमंत्र्याची भलायकी बरी आसा जाल्यार तांणी मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयांत बसून लोकांची कामां करचीं. नाजाल्यार तांणी मुखेलमंत्री पदाचो राजिनामो दिवन दुसऱ्या खंयच्याय मंत्र्याक मुखेलमंत्री करचो आनी गोंयचें प्रशासन गोंयकारांच्या सेवे खातीर परतें चालीक लावचें. अशी मागणी घेवन समाज कार्यकर्तो राजन घाटे पणजे आझाद मैदानाचेर उपासाक बसला. शेनवारा राजन घाटे उपासाक बसल्यार 2 दीस पुराय जाल्यात, मात अजून ताका सरकार पक्षांतलो एकटोय मेळूंक ना. सरकार आनी भाजप सोडल्यार राजन घाटेचे बरे मागपीच घाटेक वचून आझाद मैदानाचेर मेळ्ळे. लोकांची कामां जायना हें दाखोवन दिवपा खातीर राजन घाटेक उपासाक बसपाची पाळी आयली. आतां तरी स्वार्था खातीर आजारी मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराचो उपेग करून घेवपी भाजप आनी मंत्रिमंडळांतल्या हेर मंत्र्यांक जाग येतली काय ना होय प्रश्नच आसा. खरेंच जर भाजप सरकाराक लोकांचे पडिल्ले आसा जाल्यार बेगीनाच मुखेलमंत्री पदाचो ताबो दुसऱ्या कडेन दितले, नाजाल्यार हाका लोकांचें कांयच पडिल्लें ना असोच अर्थ जाता. आयचो दुसरो दीस, पण गव्हर्मेंटा कडसून अजून पासून कोणी एप्रोच जावंक ना. बाकी हेर आतां म्हाका दिसता बाकीचे हेर पार्टी जे आसा ते म्हाका सपोर्ट करता म्हणून सांगलेलें आसा म्हाका. थोडे दीस येतलेच येता. गव्हर्मेंटा कडसून तशें पळोवंक गेल्यार एकट्यान केल्लो फोन फाटल्या दिसांनी, पण अनऑफिशियली म्हणून सांगला म्हाका, आपूण तुजी खबर घेवपा खातीर. पण हांवें म्हटलें अनऑफिशियली अशें हें करूं नाकात, कित्याक ऑफिशियली करात जाल्यार हांव बसना, हांव उठ्ठा म्हटलें, म्हाका प्रॉब्लेम ना. पण तुमी एक डिक्लेअर करा आनी तें करून घ्या. प्रशासन म्हणटा तें ठप्प जाल्लेलें आसा आमचें, तें प्रशासन सुदारूंक जाय. कारण लास्ट टायम ते जयललिता बी तशीच ही आसली, तेन्ना जयललितान आपूण सगळो आपलो कारभार सगळो दुसऱ्याक दिल्लो. तसो तरी कितें करूंक जाय आसलें. And that path is to bring back semblance of administration and end a constitutional and administrative anarchy in the state that prevails. We have a crippled administration, we have paralyzed governance, and we have no semblance of rule of law or of any semblance of governance whatsoever. The most opaque thing is no one knows who is ruling Goa. No one knows who is taking decisions. No one knows who is deciding the fate of all Goans. And if anyone is responsible for this absolute anarchy, rank unconstitutionalism, and paralyzed governance, it is the lust for power of a corrupt BJP and their national leadership led by Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah. I once again compliment our colleague, our friend, who is the best well-wisher of all Goans, bereft of caste or religion. And Rajanji has undertaken this, I would say, holy protest for restoration of constitutionalism as also rule of law in Goa. We all support him. मुखेलमंत्री आजारी आसा जाल्यार दुसरे वाटेन राजन घाटे लोकां खातीर उपासाक बसला. एकटो सत्ता टिकोवन दवरपा खातीर मुखेलमंत्र्याच्या खुर्ची सोडपाक तयार ना, जाल्यार दुसरें सरकार चलना, प्रशासन न्हिदलां आनी तें चालीक लावचें म्हूण उपासाक बसला. लोकांचे प्रश्न घेवन उपासाक बशिल्ल्याची मागणी भाजप सरकार मान्य करतले काय ताची भलायकी केन्ना बिगाडटा हाची वाट पळयतले हें फुडले दिसच सांगतले.